ECI तर 550 पेजी तपासता म्हणसर 2-2.5 महिने गेले. आमचे रिगरस फॉलोअप चालूच असले तोपर्यंत खंय पावला आमचे फायल, खंय पावला आमचो मॅटर. 2.5 महिन्यात ECI आमकां सांगले पळय म्हणपा लागले तुमचो रिप्लाय बरो आसा, तुमची केसूय स्ट्रॉंग आहा, पूण जर ह्या मॅटरान फुडें वयशात डिले जातलो. तुमकां सोपी वाट, तुम्ही दुसरें नाव दिया, आमी फटाफट करून घेवया. आनी अशें सांगून तेंच्यांनी आमकां पत्र बरयलें की तुमी अल्टरनेट नाव कितें तरी दिया म्हणून. आमी तेंचो एडवायस मानलो, ऑनर केलो आनी अकॉर्डिंगली आमी अल्टरनेट नाव तेंकां दिलें. ते अल्टरनेट नाव तेंच्यांनी एप्रूव केले आनी आमकां ऑगस्टान परत चीट बरयली आनी सांगलें की तुमचें नाव हे अल्टरनेट एप्रूव केला आमी, पूण तुमकां परत पब्लीक नोटीस न्यूजपेपरार घालची पडटली. आमी सप्टेंबरान परत पब्लीक नोटीस न्यूजपेपरांचेर घातल्यो. ह्या फावटी ऑक्टोबरान आनी एक ऑब्जेक्शन फायल जाले, ते बीन दिल्लीच्यान कोण तरी एक RK मिश्रा म्हणून. तरी आमी सोडून दिवंक ना विशय. ह्या ऑब्जेक्शनाक आमी रिप्लाय केले आनी फायनली जेन्ना आमी रिगरस फॉलोअप करून 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 आता आमकां आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचे रजिस्ट्रेशन ग्रांट जाल्लेले आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कडल्यान आनी आमच्या पार्टीचे नाव आसा गोंयचो स्वाभिमान पार्टी. इच्छेन झगडटा स्वाभिमानान तेच नाव ग्रांट केले. गोंयचो स्वाभिमान पार्टी आमकां नाव ग्रांट केल्लेले आहा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेन. 40 कॉन्टेस्ट करतले ना, 40 करूंक पावचे ना आमी, पूण जितले आमकां आतां प्रामाणीक लोक आमच्या वांगडा जे लोक पयलीं काम केल्लेले जेंकां इच्छूक आसा राजकारणात भितर सरून इलेक्टोरियल पॉलिटिक्सान इन्वॉल्व जावन इलेक्शनाक बसपाची इच्छा आहा आनी जे क्लीन लोक आहा ते जे क्लीन प्लॅटफॉर्म सोदता त्या लोकांक आमचो प्लॅटफॉर्म ओपन. कितले मेंबर आहा तुमचे सध्या? कितें म्हणटाले? मेंबर कितले आले? मेंबर्स कितले आता तुमच्याकडे, कितले रजिस्टर्ड आसा ते? ओके, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करपाक न्हू थोडे प्रोसिजर्स आहा. तितून आमकां पब्लीक सपोर्ट आसा म्हणून एक रिक्वायरमेंट आसा आनी अकॉर्डिंग टू दॅट न्हू एज पर ECI रिक्वायरमेंट मिनिमम 100 people has to show that they are supporting this party. आमी आनी दॅट टू कशें एफिडेविट सोन करून दिवचे पडटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. आमकां 145 100ची रिक्वायरमेंट आसलेली 145 लोकांनी एफिडेविट सोन करून दिल्लेले आनी ते बीन टायमाची कमतरता असल्या कारणान आमी बाकीचे एफिडेविट्स घेवंक ना. तर पब्लीक सपोर्ट आसा आमकां, मेंबर्सूय आसा आमचे कडेन आनी मेंबर्स म्हटल्यार आतां लोकांनी आमचे मेंबर्स जे आमच्या वांगडा आसा ते आसा. आमी बाकीच्या जनतेक उलो मारता तुमकां जर गोंयचो स्वाभिमान आहा, ह्या मातयेचो ह्या भुमीचो जर स्वाभिमान आहा जाल्यार आमच्या वांगडा येया असो उलोय मारता आमी. आता सगळेच पक्ष कॅन्डिडेट केन्ना अनाउन्स करता तुमी? कॅन्डिडेट आमी ऑलरेडी 2 केल्लेले आसा, कोणगोटे थिये आनी थोडे आमी आतां येता त्या टायमान करतले. चड करून डिसेंबर एंड म्हटल्यार आनी थोडे कॅन्डिडेट्स आमचे डिक्लेअर जावपाक जाय. सगळेच पक्ष गोंयांत येता आनी म्हणटा गोंया वाचवया, गोंयचे गोंयकार पण सांबाळया. तुम्ही कितें म्हणटा? बारीकशें उदाहरण दिता. फाटल्या फावटी गोंयकारपण म्हणपी जी पार्टी आसलेली पळय गोंय वाचयतलो म्हणून, ह्या फावटी तेणी तो एकूयदां उच्चार करूंक ना. कित्याक त्या नालायकान गोंयकारपण विकून खाल्ले. बाकीचे पार्टी ज्यो गोंय वाचोवपाक म्हणून येयला जाल्यार तांकां गोंयच्या बद्दल खबर कितें आहा. भाजप म्हण काँग्रेस म्हण जर गोंय वाचोवपाची जर तांकां इच्छाच आसलेली जाल्यार इतल्यान वाचयल्लेले न्हू, आमकां फुडें सरपाची गरज नासलेली. गोवा फॉरवर्ड, MGP असल्यो पार्ट्यो फक्त आपली पोळी वाजोवन घेवपाक 2-3 जाण निवडून येयले. फाटल्या फावटी केल्या मोगो पक्षान तर अजून पर्यंत तेच केल्लेले आसा.